नमस्कार, पळया अपडेट खबरो. मॅगी नूडल्साचेर बंदी घाल्ल्यान मावळिंगेच्या प्लांटाचे 475 कोत्रात कामगारांक धाडल्या घरा. प्लांटाचेर फक्त टोमॅटो कॅचअपाचे प्रोडक्शन. मॅगी नूडल्स नष्ट करचे म्हण मुख्यमंत्र्यांचो एफडीएक आदेश. पूर्व मध्य अरबी दर्यांत मुंबय सावन 590 किलोमीटर अंतराचेर वादळी पट्टो. गोय, महाराष्ट्र, कर्नाटकात 24 वरांत व्हड पावस आनी नेटान वाऱ्याची भारतीय वेधशाळेची शिटकावणी. तेरेखोलच्या गोल्फ कोर्साक मुख्यमंत्र्याचो तेंको. फाटल्या 13 वर्सां सावन बेकायदेशीर हॉटेलां आड कोणेच कित्याक आवाज काडूंक ना, मुख्यमंत्र्याचो आर्ग्युमेंट. छत्तीस मतदारसंघ लढवपाची तयारी करता भाजपा. महासंपर्क अभियान यशस्वी करूंक कार्यकर्त्यांची घेतली पणजे बसका. नुवे वेळी बाणावली आनी कुडतरे सोडल्यार सगळेकडे काम. आनी मांडवींतल्यान कॅसिनो दुसरेकडे व्हरपाचेर 2-3 बसका भितर निर्णय. कॅसिनोवाल्यांची गरज म्हण एक जेटी दिवची पडूं येता. मंत्री परुळेकाराची पोर्ट्स कॅप्टनाकडे चर्चा. खबरो विस्तारान. गोंयांत मॅगी नूडल्साचेर बंदी घाल्ल्यान दिवचले मावळिंग ह्या नेस्लेच्या प्लांटावेले 475 कामगारांक बरोबर घरा धाडले. सगळे कोत्रादार आशिल्ले. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण नूडल्साचें प्रोडक्शन परत सुरू जाल्यारच तांकां कंपनी परत घेतली. प्लांटाचेर सध्या फक्त टोमॅटो कॅचअपाचें प्रोडक्शन चल्लां. दुसरे वटेन मॅगी नूडल्साची पाकिटां ना करची म्हण मुख्यमंत्र्यान एफडीएक सांगलां. एफडीएन अजूनय खंय मॅगी नूडल्साची सॅम्पलां टेस्टी खातीर मैसूर धाडिल्ली नात. गोंयांत मॅगी नूडल्साचेर सोमारा सावन बंदी लागू जाल्या. ताका लागून गोंयांत मॅगी विकूंक मेळना. नूडल्साचे विक्रीचेर बंदी घाल्ल्यान दिवचले मावळिंगेच्या नेस्ले प्लांटाचेर सध्या मॅगी नूडल्साचें प्रोडक्शन बंद दवरलां. कंपनीन कोंत्रादाचेर आशिल्ले सुमार 475 कामगारांक घरा धाडल्यात म्हूण सुत्रां सांगतात. प्रोडक्शन परत सुरू जाल्यार खंय तांकां परत कामार घेतले. ते शिवाय थंय 500 कामगार रेग्युलर आसात. मावळिंगेच्या प्लांटाचेर सध्या फक्त टोमॅटो कॅचअपाचें प्रोडक्शन चल्लां. कंपनीचे कर्मचारी सध्या गोंयभरच्या सुपर मार्केट आनी दुकानांतल्यान मॅगी नूडल्साचो स्टॉक परत हाडटात. प्रुडंटान पणजे, वास्को, म्हापशा बाजारांत वचून परिस्थिती पळयली. चडशा सुपर मार्केटांनी मॅगी नूडल्स विकप बंद केला. सहकार भांडार, बार्देस बाजार, बागायतदारान मॅगी नूडल्स काडून दवरल्यात. ह्या दिसांनी सबंद चॅनल घे मिडिया पेपर हाजेर ह्या बद्दल सगळी चर्चा चालू आसा आनी देशभरान हाजे रिपोर्ट्सूय बरे येवनात. तेन्ना अशें एक हें जालां की सगळे कडेन चडशे स्टेटींनी ते बंद जायत आसा आनी आमच्याय स्टेटीन माननीय मुख्यमंत्र्यांनी स्टेटमेंट केल्लें आसा की हें हांगा बंद दवरचें म्हणून. सो ताका लागून आमी ऑलरेडी आमच्या भंडारांतले सगळे हातूंतल्यान हें काडलेलें आसा. राती आमी स्टेटमेंट पळयलो सीएमाचो आनी त्या प्रमाणे तेजे पयलीं आमी 3 दीस जाले आमी तो आमच्या स्टॉकांतलो किंवा आमच्या कावंटरा वयलो आमी काडून दवरलो. मागीर तो कंपनीन येवन व्हेलो. टील टुडे आमकां गव्हर्मेंटाचें रायटींग कांय येवंक ना. आमी मॅगी विकताले बार्देस बाजारान आनी ताका सेल बरो आसलो. आज सकाळीं कंपनीचे मनीस आयले आनी तांच्यांनी सगळे मॅगीचे प्रोडक्ट घेवन गेले. आमी आतां मॅगी विकपाची बंद दवरल्या. मॅगी प्रॉडक्ट जे दिसा आमकां डिक्लेअर जाला पेपराचेर आनी चॅनलाचेर आनी न्यूजाचेर येयला ते दिसान आमी हांगा मॅगी नूडल्स बंद केलेले आहा. इवन कंपनीचे मनीस येवन ते आमचे जे नूडल्स आहा ते घेवन गेलेले आहा. Not a single pack you are selling. Not we also doesn't have it. And he is here refund the money back inside. And that is not sure. मॅगी नूडल्साची पाकिटां जप्त करून ती ना करची म्हूण मुख्यमंत्र्यान एफडीएक सांगला. 4,000 and some odd kg of stock has been collected, seized. No, they have withdrawn. Only I have instructed that it is to be destroyed in the presence of Food and Drugs. Sir, they should not destroy on their own. That has been the message passed on to them. मात एफडीएन अजून मॅगी नूडल्साचे सॅम्पल्स मैसूरान टेस्टी खातीर धाडिल्ले नात म्हूण सुत्रां सांगतात. तशेंच मॅगी सयत दुसऱ्या कंपन्यांचे नूडल्स, पास्ता, क्यूब्स, मॅक्रोनी प्रॉडक्ट टेस्ट करतले म्हूण एफडीएतली सुत्रां सांगतात. FSSAIन नेस्लेच्या मॅगी सयत बाकीच्या कंपन्यांच्या वेगवेगळ्या प्रोडक्ट्सांची टेस्ट करपाक राज्यांच्या एफडीएक सांगला.
दिल्ली, जम्मू काश्मीर, तमिळनाडू, गुजरात, उत्तराखंड धरून बाकीच्या कितल्याशाच राज्यांनी मॅगी नूडल्साचेर बंदी घाल्या. नेस्लेनय मॅगी नूडल्स विकप सध्या बंद केला. गोंयान मात मॅगीन लेड आनी MSGची टेस्ट पॉझिटिव्ह आयिल्ली ना आनी नव्यान टेस्ट करपाक खंय FDAक अजून म्हूर्त मेळना. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. मॉन्सून सोमारा गोंयांत पावलो. गोंया सावन पावस महाराष्ट्रांत सिंधुदुर्गात पावला. 1 जून सावन आतां मेरेन गोंयांत सुमार 3.5 इंच पावस पडला. फुडल्या 24 वरांत गोंय तशेंच महाराष्ट्र आनी कर्नाटकांत उटंगाराचो पावस आनी नेटान वारें मारतले म्हूण वेधशाळेन अदमास उक्तायला. अरबी दर्यांत मुंबय लागसार वादळी पट्टो तयार जावंक लागिल्ल्यान हवामान खात्यान ही शिटकावणी दिल्या. दक्षिण पूर्व मान्सून पुराय गोंयासयत अरबी दर्या, दक्षिण कोंकण आनी दक्षिण कर्नाटकाच्या कांय वाठारांनी पावला. पोरुपरस गोंयान अंदूच्या जुनांत कमी पावस पडला म्हूण वेधशाळा सांगता. Total rainfall for the state of Goa from June 1st to till date is 49 millimeter against a normal rainfall of 128 millimeter. That means the normal rainfall for the Goa state for June 1st to June 8th is 128 millimeter and we actually received 49 millimeter till date. 1 जुना सावन आतां मेरेन गोंयान 3.5 इंच पावस पडला. पळयात फाटल्या 24 वरांत गोंयान खंय कितलो पावस पडला तो. Sanghali recorded the highest rainfall of 11 centimeter and Ponda recorded 10 centimeter and then comes Panjim 9 centimeter and then Old Goa 7, Marmagova 6, Dabolim and Madgaon our Valpoi 5 centimeter each, Mapsa 4 and Kangona 2 centimeter, Perne and Kuppem 1 centimeter each. अरबी दर्यान सध्या तयार जावंक लागिल्ल्या वादळाक अशोभा म्हूण नांव दिलां. मुंबय सावन सुमार 590 किलोमिटरांचेर हो वादळाचो पट्टो तयार जावंक लागला. ह्या वादळी वाऱ्याक लागून महाराष्ट्र, कर्नाटक आनी गोंयान फुडल्या 24 वरांत उटंगाराचो पावस आनी नेटान वारें मारपाची शक्यताय आसा. ब्युरो वांगडा प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी. तेरेखोलच्या वादग्रस्त गोल्फ कोर्साक मुख्यमंत्री आनी थळावो आमदार लक्ष्मीकांत पार्सेकारान तेंको दिला. फाटल्या 13 वर्सां सावन मांद्र्या बेकायदेशीर हॉटेलांचेर कोणेच आवाज कित्याक काडूंक ना म्हूण पार्सेकाराचो आर्ग्युमेंट. गोल्फ कोर्स बांदपी प्रमोटरा कडेन सगळे कायदेशीर डॉक्युमेंट आसात म्हूण पार्सेकारान सांगलें. हो प्रकल्प येवंक दिवचो न्हय, गोंयकारांनी एकठांय येवन हो प्रकल्प बंद वडोवचो म्हूण गोंयभरचे NGO आयतारा एकठांय आयिल्ले. I believe they have completed the procedure, and only because all procedure has been completed, all NOCs they are in possession of, then only they got the permission. Government is still firm on that project. But government has accepted their amount for conversion also. They have paid it into government treasury. How can I back now? हांव आतां फाटीं कसो वतलो? सरकाराक ताणें पयशे फारीक केल्यात, कन्वर्शनाक पयशे फारीक करूंक ना तर. दॅट इज वन थिंग. आनी नंबर 2 तोच एक न्ही, पेडणे तालुक्यान कोस्टल बेल्टाक अनेक हॉटेल्स जाल्यान 99% ऑफ दोज हॉटेल्स आर इलिगल. हे सगळे लिगल फॉर्मेलिटीज करपाक गेले म्हणून आवाज काडटात आनी थंय बाकीची जी इतली जाल्लीं आसात ताचेर खंय कोणें कितें केलां? म्हणजे कोण लिगली करपाक गेलो जाल्यार अडचणी निर्माण करूंक जर लागले सरकार जाल्यार मागीर कशें जातलें? म्हजें तर म्हणणें आसा असलीं आनी 4 हॉटेल्स तरी येवची किमान 5 स्टार हॉटेलाक तालुक्यान. पालये पठारावेलो गोल्फ कोर्स लोकांनी बंद उडयलो तसो गोंयकारांनी एकठांय येवन तेरेखोलचो गोल्फ कोर्स बंद उडोवचो म्हूण एक्टिविस्टांनी उलो मारला. तेरेखोल राखण मंचान गोल्फ कोर्सा आड सभा दवरिल्ली. सभेक गोंयच्या वेगवेगळ्या समाजीक संघटनांचे कार्यकर्ते आशिल्ले. प्रकल्प आयलो जाल्यार थंयचे पर्यावरण काबार जातले, लोकांक जगप नाका जातलें म्हूण कार्यकर्ते उलयले. 450 लिटर उदक एका पर्यटकाक दिवचे पडटाले गोल्फ कोर्स जेन्ना सुरू करताले. एक लक्षात दवरा की गोल्फ कोर्स जर येयलो जाल्यार हांगासर जे पर्यटक येताले ते पर्यटक तुमचे आमच्या सारखे नासताले. ते युरोप अमेरिकेंतल्यान हांगासर येताले, हांगासर विमानांतल्यान येताले आनी तेंच्या खातीर आमची बायलां, आमची भुरगीं हांचे जे शोशण जाताले. आयज तुमी समुद्र किनाऱ्यार जर गेले जाल्यार थंय तुमकां नैतिकता ही दिसची ना. आणि जमनींतल्यान आमच्या शेतां भाटांनी पावते, आमची शेतांनी उत्पन्न जाता ती पिकावळ, आमच्या काजींनी जाता ती उत्पन्न जाता ती पिकावळ
जातली दुयेंसांनी भरलेली 4 म्हयन्यांनी आमी काम करतात आनी धाडोस पर आख्खे वर्स जियेनासर उरलेले म्हयने सगळे हॉस्पिटलांत न्हिदचे पडटले. पण तुमकां सगळ्यांक आमी सांगूंक सोदता आयज ह्या माचये वयल्यान की आमी मना पासून आनी पुर्वजांनी जे दवरलेले जमनी आसा ते आमच्या कश्टान आमी ताजे राखण करतात. गोंयचो तेंको आसा आनी आमी इतलेंच सांगूंक सोदता आमचो लढो जो आसा तो न्याया खातीर आनी सत्याच्या आदाराचेर आसा. आमचे दोंगर कापप, आमची शेतां पुरोवप, आमच्यो नदी भुरसावप इज दिस डेव्हलपमेंट. Think my Goans, think seriously what is happening to this beautiful and virgin Goa. It's no more left virgin. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक विराम.